देवाचें उतर ह्या नियाळान तुमकां मोगाचो आनी देवाचे कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें आसा. दुसरें वाचप एफेसकारांक बरयल्ले चिटी वेलें आसा आनी माथेवाचें शुभ वर्तमान. ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. माथेवाचें शुभ वर्तमान आवेसवर 2 वोळ 2. क्रिस्ता सोवे म्हज्या मोगाच्यानू गायनाचो झेलो ह्या पुस्तकांत सोदता तुका ह्या नांवाचें एक ओरेसांव आसा. तातूंत आमी गायताव सगलेच कडेन सोदता तुका. तेग रायांचें फेस म्हूण थोडीं मनशां आयच्या दिसाक उलो करतात. मनीस देवाक सोदता. तेग विद्वानांनी देवाक सोदलो, पूण आमी विसरूंक फावना देवान आमचो पयलो मोग केलो. आमच्या मोगा पासत आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. आयज आमी समोरमताव ती जेजूच्या आप परगोटणेची परब. देव आपणाची वळख मनशा कुळाक करून दिता. हो गोट आयज आमी समोरमताव. उदेंतीच्या 3 विद्वानांक देवान नोखेत्राच्या उजवाडान बाळका सुरशी हाडलेत. आमचो देव सोयम सोडून किरकोळ मनशा रूप घेता. आमचो देव संवसारान येता. हे जेजूच्या आर्व परगटणेची परब आमी करताव. नातालाच्या काळार घडोवन आयलेल्या घडण्यांचेर नदर मारल्यार जेजू उजवाड आनी जिवीत दिवचो सोडवणदार म्हूण आमकां गमून येता. नातालांचे राती गवळी शेळयांची राखण करून आसतना तांचे भोवती उजवाड फांकलो. जेजू संवसाराचो उजवाड. एका नोखेत्राच्या उजवाडान तेग राय बेतलेहेमांक पावतात. वाट चुकलेल्यांक दिशा दाखयतलो जेजू संवसाराचो उजवाड. शिमयाव प्रवादी बाळका जेजूक आपल्या हातान घेता, बेसांव घालता आनी म्हणटा, म्हजेच नदरेन हांवें देखलो पोरजांक उजवाडायतलो प्रकाश. जेजू उजवाड दितलो प्रकाश. जुवावाच्या शुभ वर्तमानान स्नान दातार जुवाव म्हणटा, उजवाड काळोखांत परजळटा आनी काळोखांत उजवाडाक जिखूंक जावूंक ना. जेजू देव सोयंबाचो खरो, पूण आपणाचें देव सोयम सोडून जेजू मनीस जाता. मनशांक मेळूंक येता. ह्या आमच्या सोडवणदाराक नमस्कार करुया. मोगाळा बापा, जेजू तुज्या पुताक उजवाडान बोल्लोलो सुर्या तूं करताय. जेजू सुर्या आनी आमी चोनरीम. तुज्या प्रकाशान आमचें जिवीत उजवाडीत जावं. पवित्र आत्म्या, जेजू सुर्याच्या उजवाडान बरोवन दुसऱ्यांक आमी उजवाड जायसो कोर. आमेन. आमचे बराबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव. जेजू क्रिस्ताचे कृपेन राव, खुशाल राव.